शेनवारा जीएसआयडीसीन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बरोबर MOU सायन केला। गोंय पाचवेचार करपाच्या हेतून हो MOU सय केला। ह्या खातीर केंद्र सरकारान फंड पास केल्ले आसा म्हण जीएसआयडीसीचो अध्यक्ष दीपक पावसकर उलयला। रस्त्या देगेक गोंयची फळां फुलांची झाडां लायतले म्हण जीएसआयडीसीचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकर उलयला। RD एक्सपो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। माननीय नितीन गडकरी जी त्यांच्या हस्ते आज आमचो MOU जाल्लो आसा। MOU दिला वटला आणि हो जो ग्रीन हायवे पॉलिसी 2015 आणि हे जे गोंयचे हायवे आसा हे ग्रीन करपाचे आणि हांचो फुलांची झाडां आणि फळांची झाडां लावपाची आणि हे जे आमकां सँक्शन जालें जवळ जवळ 261 किलोमिटर आमकां 64 crore 37,24,711 आणि हे जे आसा नंबर 1 NH17 पत्रादेवी टू पोळेम 133 किलोमिटर हेजो कॉस्ट आसा 32 crore 65 lakhs। तशेंच सेकंड NH44 गालजीबाग टू पोळेम रोड 15 किलोमिटर हेजो कॉस्ट आसा 3 crore 37 lakhs। तशेंच थर्ड NH17B फर्मागुडी सर्कल टू परिणामपुरम गेट 20 किलोमिटर 5 crore 64 lakhs। तशेंच फोर्थ NH4A पणजी टू मोलेम 43 किलोमिटर कॉस्ट आसा 11 crore 49 lakhs आणि NH44 धारगड टू उसगांव रोड 50 किलोमिटर हेजो कॉस्ट आसा 11 crore 21 lakhs। टोटल किलोमिटर आसा लेंथ 261 आणि हेजे टोटल कॉस्ट आसा 64 crore 37 lakh 24,711 आणि हे जे आसा हे काम झाडां लायतले तेंचे 5 वर्सां मेंटेनन्स त्या कॉन्ट्रॅक्टान करपाचें। एक आमकां खुशेची गोश्ट आसा गोंयाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक बरो निर्णय घेतलेलो आसा आणि माननीय नितीन गडकरीजी जे हांव आज ह्या निर्णयाचें स्वागत करता। गोंयकारांतल्यान ज्यो नॅशनल हायवे पास जाता त्यो नॅशनल हायवे एक मॉडेल करचो फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रीन नॅशनल हायवेज। ह्या पॉलिसीच्या अंडर उरिल्ले स्ट्रेच जितले आसा त्या जाग्यार ज्या जाग्यार झाडां ना त्या जाग्यार आमची गोंयची म्हणजे आसत एखादी रानटी आंबो आसत, आमची घोटां, चिचो आसत, पणस आसत, जांबळां आसत, फुलांची आमची झाडां आसतली ती आसत, अशी विविध झाडां विविध फुलांची फळांची ही रस्त्याच्या देगेक आणि रस्त्याच्या मदीं मिडियनाचेर रस्त्याच्या मिडियनाचेर म्हणून तूं व्हडली झाडां लावची ना पूण बरी दिसता तशी सुशोभीत करपा खातीर हायवे आमच्यो एक बऱ्या प्रकारचो एक गोंय आमचें परत एकदां सुंदर करप, गोंयच्यो हायवे परत ग्रीन करप हो हाचे फाटलो एक उद्देश आसा।